राम आदर्शाचा आदर्श राम रघुपती राघव राजा राम व काही वेळा भितर काहीशे लोकांनी एकट्यान जावन विचार केलो की काणकोणान असो एक रथयात्रा जावची। आज देशान आमचे रामलल्लाचे देवूळ अयोध्येन बांदले वता, जे सगळ्याचे एक प्रेरणास्थान आसले ते पुराय जावपाक दीस लागीं पावल्ले आसा। त्याच उमेदीक आनीक सगळे काणकोणकाराक श्रीरामाचे दर्शन जावचे ह्या हेतून ही यात्रा आयोजीत केल्ली आसा आनी ह्या फुडें अशीच हेज्यानी आनी बरी उत्स्फूर्त प्रतिसाद घेवन आनी बरे तयारेन वतले, कारण ह्या वेळार आमी सगळे जागेर पावना म्हणून कोणी खंत धरची न्ही। श्रीराम रथ यात्रा आयोजन समिती काणकोण ही राम रथ यात्रा घडोवन हाडी आसा। त्या रथ यात्रेन आमकां काणकोणच्या प्रत्येक नागरिकान, हिंदू बांधवांनी जावं ते युवा जावं महिला जावं प्रत्येकांनी आमकां सपोर्ट केला। प्रत्येक देवस्थानांनी जशें आमी गेले देवस्थानांनी, जशें पंकज बाबान सांगी आसा, पर्तगाळी मठांतल्यान सुरवात करून आतां आमी सद्या लाखणेश्वरा आसात। प्रत्येक देवस्थानांनी वेगवेगळे तरेचो बरी लोकां खातीर फराळ तसोच तोरण बांदून ही रथ यात्रा स्वागत केल्या। हांव मागता रामदेवा कडेन की ही असोच युथाचो स्पिरीट, तसोच प्रत्येक हिंदू बांधवाक असोच स्पिरीट, असोच जोश मेळून ही राम रथ यात्रा अशी वर्सान वर्स जावं अशीच विनंती। गेल्ल्या गुढीपाडव्याच्या दिसाक सगळे आमी काणकोणकार एकटेन बसले आनी तेव्हा विचार विनिमय जालो की रामनवमीच्या पयलीच्या दिसाक आमी एक मिरवणूक काडया म्हणून, आनी सगळ्यांच्या विचारान एक 3 बैठक जाल्यो आनी त्या 3 बैठकेक बरेचशे लोक काणकोणचे वेगवेगळ्या वाठारांतले एकटेन जाले आनी वेगवेगळी ही आमच्या काणकोण तालुक्यांत मुख्य जी देवळां आसात त्या देवळांक आमी भेट दिवची आनी त्या लोकांक संपर्क केलो। प्रत्येक देवालयाचे जे अध्यक्ष आहा किंवा त्यांची कमिटी आहा तांकां लेटर दिली आनी एक अवेरनेस केलें की ह्या वर्साक आमी ही रथयात्रा आमी सुरू करतात आनी ही यात्रा आतां थांबचे नाय, तशीच चालूच दवरतले। आज पळयलें जाल्यार आमकां दिसून आयलें की वेगवेगळ्या वाठाराक ज्या लोकांचे उत्स्फूर्त आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो तो खरोखरच तोखणाय करपा सारको आहा। आज आमी विठ्ठल रुक्माई हांगा पळयला दावळ खजन, थिंगा तर पळयलें जाल्यार अशें दिसून आयलें की थंय 100 बायलांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तेमी जशे गजरान श्रीराम जयराम अशे प्रकारचे गजर करून मोठ्या प्रकारान ते आमकां अशें उत्स्फूर्त आनी तयार जाली की खरोखरच आमकां हेजे नंतर हो फुडल्या वर्सा हेज्या मोठो आमी उत्सव करचो अशें आमकां दिसता। आनीकय एक आमकां हिंगा जे मुखारले जे आहा पारवे मुखार जो भाग आसा विठ्ठल रुक्माईचो थिंगा आमी वचपाक कमी जाले, कित्याक कारण त्या जाग्यार सुद्दां ज्या प्रकारे धवळ खजान आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो तसोच मेळटा आसलो अशा लोकांची प्रतिक्रिया आमकां दिसून आयिल्ली आसा। राम रथ यात्रा काडपाचो असो एक संकल्प आमचे सगळे काणकोणकार भावांनी केलो आनी ताका एक बरो उत्स्फूर्त प्रतिसाद म्हाका दिसता चड करून महिला वर्गा कडच्यान लागलो। आनीक आमकां आस आसा की अशीच ही रथयात्रा राम रथ यात्रा ही अशीच आमी वर्सान वर्स करतले आनी अशेंच आमकां सहकार्य आमचे सगळे काणकोणकारां कडच्यान मेळटलें अशें आमी आस बाळगितात। आनी खास करून आयची ही जी रथयात्रा आमी जी पर्तगाळ मठा कडच्यान सुरवात केल्ली एक शिस्तबद्ध अशी म्हाका दिसता रथयात्रा जाली। आतांच दिलखुश सरान सांगिल्ले भशेन जेन्ना आनी पंकजान सांगलें अयोध्येक जे राम मंदिर जाता ताजो एक जोश आनी उमेद सगळ्यांक आसा, पूण सगळ्यांक थंय वचून शक्य नाशिल्लें। अशे वेळार एक रामा बद्दल एक जागृती रामनवमीच्या पयलीं दिसा कित्याक असो एक प्रश्न आसा। रामनवमी तरी फाल्यां जाली, रामनवमीच्या उत्सवाक सगळे बिजी असतात आनी ताका लागून जागृती एक दीस पयलीं जावची ह्या हेतून आयचो दीस निवडलो आनी आमी ठरयलें की हें जर करतलो जाल्यार गोंयांत सगळ्यांत व्हडली रामनवमी जाता ती पर्तगाळी, म्हणजे पर्तगाळी मठांतल्या स्वाम्याचो एक आशिर्वाद घेवचो। आनी आमी जेन्ना आमचे पदाधिकारी जैन स्वाम्या म्हऱ्यान गेले तेन्ना सांगपाक खूश जाता की स्वाम्यांनी व्हड मनान आशिर्वाद दितना सांगलें की रथयात्रा काडातच आनी रथयात्रा जर काडटले जाल्यार मठांतली जी मुर्ती आसा राम सीता लक्ष्मण हनुमान ती मुर्ती व्हरून तुमी रथाचेर बसयात। आनी स्वाम्यांनी फक्त मुर्ती दिवन आनी आशिर्वाद दिवन रावले ना, स्वाम्यांनी पुराय आशिर्वाद आमकां दिले। आनी आज अभिमानाची गजाल म्हणल्यार पयल्याच फावटी म्हणटा तशें हे दिवय रथयात्रा चालू जाता आसतना स्वामी महाराजांनी स्वता ह्या रथयात्रेक आर्त करून सुरवात केली।